ज्या पद्धतीन सगळ्याकडे पाऊस चालू आहे तसंच काल रातचं बऱ्यापैकी वारो येयलो आणि त्या बऱ्यापैकी वाऱ्यान सांखळे आणि बिचोलेन खूप जाणांक हानी जाली. ह्या बरोबर सांखळेन सुद्धा पळयत जाल्यार कुडण्या हांगासर बरेच झाडां रस्त्याच्या कुशीक आणि रस्त्याच्या मदोमद पडल्या. फायर ब्रिगेडचे मनीस तेय काम करून रस्ते मेकळे करून लोकांक दिले. दुसरी गजाल बिचोलीच्या जर परिसरात पळयत जाल्यार 2 कडेन घरां पडली आणि हे तुम्ही पळयता आसतले प्रभावती गोसावी ह्यांचे हे घर आहे. ह्या घराचे तुम्ही पळयता आसतले की त्यांचे मातयेचे घर आसले आणि बरेच जुने आसले. हेही घर काल ती आणि ह्या पावसान जितके पडटा त्याच्यातून ते पडले तांकांय बऱ्यापैकी नुकसाण जाल्लें. बिचोले पळयत जाल्यार भायली पेठ हांगाय एक घर आहा तेकाय तेय मातयेचें घर आसलें तेय सामकें एकदम पावसाक लागून कोसळून पडले. थंयसर थंय हानी जाली ना म्हणटा येतली बिचोले सर्वत्र एक सुमार लाखोचे नुकसाण अशें नोंदणी जाल्ल्या की नुकसाणाची आसा. त्याबरोबर ज्यांचे नुकसाण जालें त्यांनी सरकारा कडेन थोडीफार मागणी केली आहा की एक प्रकारे मदत करची आणि काळजी घेवची बी अशें थराव्या जे कोण पंच आहात आणि ह्यांच्यांनी सध्या सांगलात आहात. माझे नाव अरुण वाटू गोसावी. हे आमचे जुने घर असले ते झाले 10-1 दीस ताका चिराळे गेल्ले म्हणून आम्ही दिगयो लावन दवरलेले ते आणि आयजूच अकस्मात ते पडले. तेचे पयलीं पंचायतीचे 2 दीस जाले पंचायतीचे लोक येवन पळोवन गेल्ले. आमकां सांगले हांगा घरान रावं नाका. आमी पयलीं पासूनच भावा कडेन रावता आणि ते सायटीचे पडी. कोण येवन पळोवन गेला? पंचायतीचे मनीस येवन गेले. बिचलसून हाडलेले तेणी मनीस पंचान. आणि कितकेशें नुकसाण जालें तुमकां दिसता? तुमच्या अंदाज 2 लाखाचें नुकसान जावंक शकता. आनी ह्या हितून कोण रावतालो बी ह्या हितून म्हणजे अशें यूज करताले पयलीं तुमी? पयलीं यूज करताले. हे चिराळे गेल्ले तेन्नाच आमी यूज करिना. सावधानते खातीर सायड लायले. ते खातीर आतां हितून कितें कितें गेलें आसता? हितून काय नळे फुटले सगळे, वाशे गेले आणि सामान आमी पयलीं भायर काडलेलें कळ्ळे उपरांत. तशें काय म्हणून त्या खातीर सुद्दां कांबळे